आम्ही दारबंदोडा जंक्शनाचेर आसा जे जाग्यार एक रोड सावड्डे गेला आनी दुसरो हायवे डायरेक्ट बेळगांव गेल्लो आसा। हांगा तुमी पळयता की हांगा तेंच्यांनी जे जंक्शनाचेर हांगा तेंणी हे केल्ले आसा, क्रॉसिंग वे केल्ले आसा आनी ताका हांगा तेंच्यांनी स्ट्रीट लायट घातल्या। ते स्ट्रीट लायट आजून पर्यंत तांकां कनेक्शन दिना। हांगा मोठ्या प्रमाणांत रातचो काळोख पडटा, आजून तांकां कनेक्शन दिल्लें ना। कनेक्शन दिवपाक म्हणल्यार जेन्ना हांगा ह्या संदर्भांत सरपंचान तांकां वारंवार सांगलें की तांकां कनेक्शन दिया म्हणून, आजून पर्यंत तुमी कनेक्शन दिवना म्हणून तेणी सांगलें की दिता करून आजून खूब टायम तेंच्यांनी काडलेलो आसा पूण आजून पर्यंत कनेक्शन दिवपाक यशस्वी जालें ना। जेन्ना स्ट्रीट लायटीचें कनेक्शन दिल्लें तेन्ना हांगा 4 रस्ते आसा जावं कितें आसा तेजी सारकें सिस्टमॅटीक रातचें कळटलें आनी वाहन चालकाक कसलो त्रास जावचे ना अशें दिसता। जाता तितले बेगीन हेजें कनेक्शन दिवचें स्ट्रीट लायटीचें आनी हांगा सगळे वाहन चालकाक हांगा आनी जो जंक्शन आसा दोनी मार्ग जॉयन जाल्ले आसा ताका एक बरो असो उजवाड दिवन तांकां हांगा रातचे मातसो वाहन चालकाक दिलासो दिवचो अशी मागणी आसा। मुदत टीव्ही खातीर दारबंदोडा एकनाथ केळेकर।